फाटले कांय दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसान खवदळ घातला। गोंयभर वारावरवी परिस्थिती निर्माण जाल्या। कांय कडेन रस्ते बुडले, कांय कडेन पालसणां कोसळ्ळी, जाल्यार कांय कडेन लोकांची घरां मातये भरवण जावन संवसार उक्ताडार पडले। डिझास्टर मॅनेजमेंट थंयच उरला। दिवचलच्या नार्वे गांवांत एके घराची उबणत कोसळ्ळी। दादोसकायची दिवपी गजाल म्हटल्यार कोणाकच दुखापत जाली ना। फाटले कांय दीस पावसान घातिल्ल्या धुमाकुळान लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडले। नार्वे गांवांतल्या अनिता लक्ष्मण गावडे हिच्या घराचो पारो पडोन सुमार 50,000चे लुकसाण जाले। थळावो पंच आनी हेर अधिकारी येवन पळोवणी करून गेल्यात, पूण घर मातयेचें आशिल्ल्यान आनीक पावस येयल्यार पुराय घर कोसळपाचो भंय अनितान उक्तायला। आपूण घरांत एकलीच रावता आनी आपल्याक कोण आदार ना, तेन्ना कोणी जाता जाल्यार आपल्याक बेगीन मदत करची, असो उलो अनितान मारला। आयकात। म्हणजे फाटल्या पावसाक 4 दीस पावस पळय, त्या पावसाक म्हजें घर सगळें पडलें आनी तो आमचो पंचायतींतलो अमर तुयेकर येवन पळोवन गेलो, मागीर पेमेंट शीट येवन पळोवन गेलो आनी पेपराचे वार्ताहर येवन पळोवन गेले। पण आनी ते म्हाका कोण आदार ना, त्या खातीर ते अशें आनी कितें ते करपाक मेळना। पारो आसा तो कंप्लीट गेल्लो आसा आनी ताका चिराळे बी पडल्या, म्हणटकीर आतां बेगीन बेगीन कोणें अशी मदत करपाची। न्ही आतां हो पावस पडटलो तेन्ना आनीक घर पडटलें बी तुजें अशें दिसता तुका? हय, ती चिराळो गेल्ल्या कारणान ते सगळे वचूं शकता। घर कित्याक ते खूब फूल मातयेचें आसा। आनी घरांत पयलीं पडला तितून कितें सामान बी आसलें? हय आसलें तितून, तेजे चुलत्याचें आसलें तितून अशें आसतलें 50,000चें तरी सामान। आनी घरांत कोण ना? ना, आतां कोण आतां एकटेच रावता। गोंय जरी समृद्धीच्या आनी उदरगतीच्या दिकेन पावलां उबारता आसले तरी गोंयच्या जायत्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मूलभूत सुविधा पावूंक ना। नार्वे गांवच्या वाठारांत रावपी नरेश गावडे सांगता, आमची 5-6 घरां आसात, थंय वचपाक धड रस्तो ना। पायवाट आसा, पूण पावसान निसर जाल्ल्यान कोणूय पडल्यार हातपाय मोडून घेवपाचो भंय आसा। सरकारान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग आमकां बरो रस्तो करून दिवचो, अशें थळावो नरेश मागता। आयकात। हांगासर म्हाका दिसता आसतलें की खूब वर्सां जालीं ही वाट जावना। हांवें पंचायतीन फॉर्म केले, एप्लाय केल्लेले, मागीर PWDन घाल म्हणपाक लागले आनी आजून पासून वाट जावना। सो हांव गव्हर्मेंटाक न्ही आतां कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां ह्या वाटे बद्दल? आमी 5-6 घरां आहा, सगळे जाण हांगासूनच वयता आमी, पूण कोणाक आतां चलपाक मेळना आनी इतली डेंजर जाला वाट ती की वांगडा पडत जाल्यार सकयल मोडटलो तो मनीस। सो गव्हर्मेंटा कडेन हे कोसायटा बी हांगा? आतां ते पावस पडटा, पावसान एवरी पावसाक इल्ले कोसात आसता। पयलू मातशी बरी वाट आसली ती, आतां लीप कोसोन पडल्या। सो सगळ्यांक त्रास जाता, ते 5-6 घरां सगळे जाण अशेंच वयता। सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांव तेंच्यांनी मातशी बेगीन करून दिवची। गोवा 365 खातीर नार्वेच्यान महेश गोवेकार।